Page number 4, A7, देवाच्या डोंगरार चढूया. देवाच्या डोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरांत चमुया. देवाच्या डोंगरार चढूया, ताच्या मंदिरांत चमुया. Sorvesporaco pohorvo, sordongra porosvorto. Sorvesporace mohondir, soglia porosuns vorte. देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योकार दिता तुमकां आनी सगलीं जी यूट्यूबाचेर ह्या मिसान भाग घेतात इतल्यांकूय. आयज आमी चवथो डेथ एनिवर्सरी फिलोमेना डिसुजा हिचे आमी मीस हें सुमरमता तिच्या आत्म्या पासत. ते भायर बरी सावथ भलायकी वालरॉय मार्टिन्स, बरी सावथ भलायकी जुली पेरेराक, दिनवासनी आंतोनियो आनी आन्ना वाज. पुलगोतरी आत्म्या पासत आंतोनियो आनी आन्ना वाज ही मीस भेटयतात. तेच भाशेन आत्म्या पासत एनरिक आनी फिलोमेना वाज. आत्म्या पासत मानुएल आंतोनियो आनी मारिया ई वाज. आत्म्या पासत फिलिप आनी कार्मेलिना मास्करेनस. दिनवासनी आनी बरी सावथ भलायकी फ्रांसीस दोंडूक, कालिस्ता आनी तिच्या फामिलींक, आनी लॉरेन्सिया आनी आनाबेला माद्रीद हांच्या सगळ्यांच्या बरी सावथी भलायकी पासत. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमची खाजगी मागणी त्या आसा ती मनांत दवरात. आनी ह्या मिसान आतां वांटो घेतना प्रोवेस्त गीत अशें म्हणटा: सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां, तुज्या माय मोगा खातीर हांव आनंदांत मुरगोडटां. म्हजे दोळडी तुवें पळयले. ही कल्पना मनांत धरून ह्या मिसान आतां भक्तीपणी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सगळें आसूं. भयणीनो आनी भावनो, देव आमकां दर वेळा जेन्ना आमी ताका हाजीर जाता तेन्ना तो आमकां भितरल्यान बदलून काडटा. ताचो अणभव तसो आसा. सगळें आमचें तो बदलता. पूण हें बदललें म्हणटच आमचें जिवीत आमी कशें जियोंक जाय ताचेर आदारून जियोंक जाय. आनी आमी सगळीं जाणां ते भशेन कोत्ता. पूण खूब फाटीं पातकी मनशां म्हणटत आमी परतून परतून पातकान पडटा. पडलीं जाल्यार भियेनाकात. ताचेशी परतून आमी बोगसणें मागूंक जाता आनी तो आमकां बक्षिता. तर आमी सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान ताका उलो मारया आनी म्हणया: हांव पातकी सोडपो देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकली बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, उतरां वडत्या संस्कारांनी संवसार तूं नवो कोत्ताय. तांचे वरवीं तुजे पवित्र सुबेक सैमावडतो देण्यांनी भर आनी ह्या जिविताच्या गरजांनी तुजो आदर तिका निरंतरी फाव कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें उतर आमी आयकूंक पुर्ती जाल्लीं आसा.
शिंतीदान आलता आमी देवाचें उतर आयकुया. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, आतां हांव नवो स्वर्ग आनी नवो संवसार रोसतां. आदल्या काळाची आनी याद आसची ना. मनशाच्या मनांत आनीक ताचो उगडास येवचो ना. हांव रचूंक वेतां ताची खातीर संतोश बरी जायात. आनंदान भरूं तुमचीं काळजां. कित्याक ही म्हजी नवी रचना म्हणल्यार संतोशाचें जेरुजालेम. आनंदाची पोरसां. जेरुजाल्याचेर हांव कुशालकायेन भरतलों आनी म्हजी पोरजे खातीर हांव आनंदान मुरगडटलों. रुदनाचो आनी वेलपाचो आवाज आनीक तांचे मोदें आयकूंक येवचो ना. तिचे भितर थोडे दीस जेतलीं भुरगीं आनीक मेलचीं ना. दर एकलो म्हातारो आपली पिराय भरचे आदीं मरचो ना. 100 वर्सांचो मरतल्या मनशाक तोर न म्हणटले. आनीक 100 वर्सां जायना सर कोण जीव जाल्यार मनशाचे शिराप पडला म्हूण समजुचें. तीं घरां बांदतेलीं आनी तातूंत रावतेलीं. दाकांचो मोलो रोयतेलीं आनी ताचें फळ खातेलीं. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. आमचो जबाब जावं दी. आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. आमचो जबाब. आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. हांव तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवाल्लोय आनी म्हज्या दुस्मानांक म्हजे वयर नाचूंक दिवंक ना. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो नोकरांतलो वाटायलो. फोंडान देंवतल्या मदलो काडून म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिली. आमचो जबाब. आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, तुका स्तोत्रां गायात. तो पवित्र म्हूण उगडास दवरात आनी ताची स्तुती करात. ताचो राग किणा भितर ना जाता, पूण ताचें भलेपण जिवीतभर तोखता. आमचो जबाब. आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवाल्लीं. सर्वेस्परा, म्हाका आयक. म्हजी काकूट कर. म्हाका पाव सर्वेस्परा. दुखांत रोडण्यांत काडटले दीस तुज्या आदारान आतां उठ्ठा नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुका दिनवासतलो नियाद नितिकालीन. आमचो जबाब. आमी तुका वाकाणटा सर्वेस्परा, तुका आमकां निवाल्लीं. उदकाराक उबी रावया. तुमी जेतल्यात जाल्यार बरें सोडात आनी वायट बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचें सवें आसतलो. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. एकदां समारियेंत 2 दीस रावल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो. खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या गांवां घरां मान मेळ्ळो ना अशी जेजूनच गोवायकी दिल्ली. गालिल्यांतलो लोक परबेक गेल्लो. जेरुसलेमांत परबेच्या सुमयार जेजून केल्लें तें सगळें ताणें देखलेलें देखून तो गालिल्यांत आयलो तेन्ना
ताणें ताका बरो येवकार दिवन घेतलो. म्हणटूच तो आनी एक पावट गलिलियाच्या काना गांवांत आयलो. हांगा ताणें उदकाचो सोरो केल्लो आनी काफारनामांत एका राज अधिकाऱ्याचो पूत बिडेंत आसलो. जेजू जुदेयाक थावन गलिलिया पावला म्हूण आयकून तो ताका मेळूंक गेलो. मोरणाचे तोणीर पावलोल्या आपल्या पुताक बरो करूंक ये म्हूण तो जेजू लागीं मागतालो. जेजून ताका म्हणलें, खुणा आनी विस्मितां देखल्या विशयी तुमी सोतमानच्याक नात. राजवटकारान ताका म्हणलें, सायबा, म्हजो भुरगो मोरचे आदीं ये. जेजून ताका म्हणलें, वच, तूं तुजो पूत जिवो आसा. जेजूच्या उतरार पातयेवन तो मनीस आपले वाटेक गेलो. तो वाटेर आसतनाच ताचे चाकर ताका मेळूंक गेले आनी ताचो पूत जिवो आसा म्हूण ताणें ताका सांगलें. देखून खंयच्या वखदार ताका बरें दिसलें गाय म्हूण ताणें ताका विचारलें. ताणें ताका सांगलें, काळ दनपारचे 1 वाजता ताचो जोर गेलो. ज्या वेळार जेजून आपणाक तुजो पूत जिवो आसा अशें म्हणलोलें, त्याच वेळार हें घडलें म्हूण बापायक गमून आयलें. देखून ताणें आनी ताच्या आख्या कुटुंबांत जेजूचेर विस्वास ठेवलो. जुदेयांतलो गलिलियांत परतून येतोच ही जेजून केल्ली दुसरी खुणा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाकाने तुका क्रिस्ता. भयणीनो आनी भावनो, आमी जेजूचेर विस्वास दवरता न्हय. ह्या विस्वासान जेन्ना आमी ताका हाजीर जाता तेन्ना आमी मागता पळय तें तो आमकां दितलोच. आनी दिता आसतना तो आमकां आदले भशेन दवरिना. आमचें जिवीत सगळेंच नवें कोत्ता. आनी ह्या नव्या जिवितान आमी कितें म्हणून करूंक जाय ताचो मोग अणभवलो ना. होच मोग आमी दुसऱ्यांक दिवंक जाय. पूण आमचे वस्तूंगे न्हय, ताका एकवटोन तो दिवंक जाय. तेन्नाच की हें फळादीक जावंक लागता आमचें जिवीत. कितलीं वर्सां आमी जियेतालें तें आमच्या हातान न्हय, तें ताच्या हातान आसा. पयल्या वाचपण आमकां सांगलां. पूण तुमकां भिरांत आसचें ना. तो तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो म्हणून सांगलां. म्हणटच हे भाशेन आमचें जिवीत आमी सादतां खरीं, पूण प्रत्येकाक तो आपयता. पळयात, लुईस मारियेलाक म्हणून एकली अस्तोरी आसलेली. 1591 वर्सा तिचो जल्म जालो. ती बरे व्हडल्या घराण्यांतली आसलेली. व्हडलो कुटुंब तिचो, पारिसाक आसलेली ती. पूण माय ती धाकटीच आसतना मेली. म्हणटच तिच्या माशेलान तिचें म्हणणें तो परामर्श केलो. 16 वर्सांची आसतना तिणें अशें येवजिलें की हांव आतां माद्र जातली. म्हणजे एकदम गरीबसाणीन हांव म्हजें जिवीत सादतलें. पोकल्यार सांची ती गेली, पूण तिची सावत भलायकी बरी नासली म्हणून परतून आयली. 5 वर्सांनी तिचें काजार जालें. असोच एक व्हडल्या दर्जाचो आंतोनियो म्हणून आसलेलो आनी ताचे कडेन काजार जाले उपरांत ताका एक भुरगो जालो, मिशेल म्हणून. हिणेन आपल्या घरकाराक सांगलें, पळय, म्हाका गरिबांची सेवा करूंक जाय, तूं म्हाका परवानगी दी. आनी ताणें तिका दिली आनी ती खूब गरिबां पासून वावरूंक लागली. खंयसर पारिसाक. आनी सगळो बाकीचो लोक म्हणूंक लागलो, हें तुका सारकें न्हय, तूं व्हडल्या दर्ज्याची कितें म्हणून असले घाणींत तूं येताय आनी लोकांचो परामर्श कोत्ताय. पूण तिका तें एकदम मानलें, कित्याक ती न्हय, जेजूच्या एकवटान तें सगळें कोत्ताली म्हणून हाका खूब फळ मेळोंक लागलें. आनी रोखडीच 16 वर्सां तिका हो मेळलो, पालोट विन्सेंट de पॉल आनी फ्रांसीस de सालीस ह्या दोगूय जाण तिका भेटले. पूण तिका विन्सेंट de पॉलाचें खूब आवडलें.
ताणें खूब कॉन्फ्रेटर्निटी स्टार्ट केल्ल्यो. तें सगळें काम तिणें आपल्या हातांत घेतलें आनी ताचे खाल ती वावरूंक लागली. तिचो घरकार मेल्या उपरांत पूर्णपणे ह्या कामांत ती मग्न जाली आनी कितें करूंक लागली, ही भुरगीं चेडवां चड करून गांवांतलीं पारिसाक येतालीं म्हणून तांकां ती शिकोवंक लागली कशे भाशेन त्या काळार तांकां असलें काम मेळटालें. व्हडल्या दर्जाची पळय आसलेली त्यो बायलो तांची सेवा करूंक जाय आसली शिरीदरांक कशी, पूण ती तांकां ट्रेनींग दिताली. हे भशेन ट्रेनींग दिता दिता तिका अशें जालें की हांकांय म्हज्यान तांकांच न्हय पूण गरिबांची सेवा करूंक शिकोवंक जाता. आनी हे भशेन तिणें खूब जाणांक ट्रेनींग दिलें आनी ती सगळीं जाणां विन्सेंट द पॉलाच्या खाला सगळें तें शिकोवंक लागलीं. आनी शिकयता शिकयता तांची संख्या वाडली आनी भरपूर काम करूंक लागलीं. इतल्या गरिबांक ती म्हणून हितूं सांगेचें जेवण दिताली. 1400 इतल्या लोकांक हांव कितलींच जाणां ताचेशी जेवणाक घेतालीं. गरिबाय खूब आसलेली त्या दिसांनी. मागीर ताणें दुसऱ्या हांकांय बायलांकूय खूब आसरो दिलो रातची चड करून. आनी हे भशेन ती 1500 लोकांक ती सदांच राखताली आनी सांबाळटाली. ही सांची संख्या वाडत गेली आनी एक सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी म्हणून तिणें संस्था स्टार्ट केली. ती मागीर खूब खर्चोली, मेली आनी तिका म्हणून हितून सांतपण मेळ्ळें. पूण ती कितें म्हणटाली जाणाय, जेन्ना आमी गरिबांची सेवा करता तेन्ना बरे भशेन करूंक जाय, तशें किंकोन करूंक फावना. जेजूची सेवा करतात त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय अशें तिणें सांगलें. आनी हे भशेन ती वावुरताली. म्हणूच म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आयज आमकां जेजून सांगलां तें आमी तर ताचेशी आयल्या, तो आमकां बरो करता, तांकां पेकोवणी दिता, आमी ताकाच चिटकोन ताणें ताचोच वार आमी फुडें व्हरूंक जाय. जसो हे लुईस de मारियेलाकान केलो, मागीर बाकीच्यांनी केलें तशेंच ते भशेन आमी करया. हें करच्याक आमी सदांच मागण्यांत रावया. आतां थोडो वेळ आमचे हात अशे जोडून दोळे धांपया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे सोबे येता. जेजू सोबे आमचें सगळें दवरया आनी ताचो अणभव घेवन ह्या मिसांत खोलायेन भाग घेवया. ताचें जिवीत आमचेंच जिवीत जावन आसा. आमी जावन आसा ताचे सांदे. तो ताणें आमचो बरो वापर करचो म्हणून आमी ताका सगळें समर्पितना सगळ्यां पासून आमी मागया. जाणें आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा. जांकां कोण मागूंक ना आमी तांचे पासून मागया. जीं दुयेंस आसा तितल्याय पासून आमी आमच्या मनांत हाडया आनी तांचे पासून मागया. तरेतरेचीं दुयेंसां आसा, कुडीचीं, मनाचीं, आत्म्याचीं, तितल्याय पासून आमी मागया. आनी संवसारांत कोरोना व्हायरसाक लागून सगळोच संवसार बदल्लेलो आसा. तो देवान आमची काकलूत करची, आमकां ह्या पेस्त पिडेंतली सुटका दिवची आनी हेरांय दुयेंसांतली आमकां बरी करची म्हणून हे मागणे आतां आमी उबारया. सोरपोतेदारा आनी काकलूत सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सुरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विद्यानांक हे गुणादीक वॅक्सिन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. सायबा, आतां हे भारतांतूय 2 वॅक्सिनां आयिल्लीं आसा. खूब जाणांक हाची भिरांत आसा, पूण तुजी मदतीन आमकां सगळ्या जाणांक बरेपण तातूंतल्यानूय फावो कर. आमच्या सरकाराक भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C24 मातेचें भांगर करूंक, पेज 38. मातेचें भांगर करूंक, शोकताय तूं एकच उतरां. माती तुलां
म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपो दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा आमचे दोयाळ बापा, आमी तुका ओपून दिता त्या बलिदानाचो आमकां भरपूर फळ मेळूं. ताचे वरवीं पातकी सोयबाच्यो आमच्यो आदल्यो चाली सोडून आमकां बळ दी. आमकां नितळ करून नवी रचना कर आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार फुडें वचूंक आमची अतीर पावलां सांबाळ. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां वारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर्प दिदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काल्यान सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना अगुणाचें तूं बळ मोडटाय, आमची मनां उंच बारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंचोर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जोय, उंचोर्गी तुका जोय जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवंत जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूणची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोलेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो दूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, तिचे पोती बागेवन जुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवले आनी त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पदेदार बापा, सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजू सोबें हें मागणें म्हणून सुकली आमची त्या मनांत आनी काळजांत दवरया आनी म्हणया, आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बोगोस
आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरकेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजोडकी पोदवेन मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे दोरून दुतांक बुडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोरशिल्लो कडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जेजू उगडास कोरीन जाला तुजो. D20 पेज 58. दोळे धांपून आमी जेजू बरोबर भितरल्यान हो वेळ सारया.
गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. प्रितीच्या बापा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां तुज्या जिवान भर आनी नवी कर आनी दिसा दीस आमकां अदीक पवित्र करून सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं तुमचे सवें आनी आसूं. सोरपुतेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवर कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. आमेन. हांव तुजो इबाद्यो पूत I5 पेज 118. हांव तुजो इबाद्यो पूत म्हजी वाट पळयतासलो. म्हजे पाप अनुकार दयाळ काळजान विसोलून हांव तुजो इबाद्यो पूत म्हजी वाट पळयतासलो. म्हजे पाप अनुकार दयाळ काळजान विसोलून सोडून हांव वेचोना. तुजी वेंग हांव सोदचोना. तुजो मोग विसोचोना. तुजो मोग विसोचोना. सोडून हांव वेचोना. तुजी वेंग हांव सोदचोना. तुजो मोग विसोचोना. तुजो मोग विसोचोना.